नमस्कार येवकार गोवा टुडे निप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। प्रदेश बीजेपीचो अध्यक्ष फाल्यां चड करून बिनविरोध वेंचणुकेची फॉर्मालदाद। सुनील बन्सल गोंयान दामू नाईक अध्यक्ष जाल्ल्यान जमा। तानावडे म्हणटा हेरांक संद मेळूंक जाय। पर्या भूमिका देवळान काल्याच्या वादा उपरांत 38 जाणांचेर FIR। फातरायिल्ल्या 4पैकी 3 जाणांक डिस्चार्ज। मोठ्या पुलीस बंदोबस्तांत कालो चालू। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्ल्या 8 आमदारां आड गिरीश चोडणकाराची अपात्रता याचिका हायकोर्टान मारली भायर। सभापतीच्या निर्णयाचेर शिक्को। गिरीश चल्लो सुप्रीम कोर्टान। स्मार्ट सिटीच्या सीवरेज चेंबराच्या कामा खातीर भाटल्यान 4 पिलार ते सेंट झेवियर कपेला मेरेन रस्तो बंद। रस्तो 15 ते 30 जानेर मेरेन येरादारीक बंद। मुरगांव नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी त्या पोस्टाक अनफिट। माविन म्हणटा CEO पोस्टावेल्यान काडून उडोवचो। प्रकरण मुख्यमंत्र्या मेरेन। बांगिणी प्लांट येतलोच कोणेच पर्सनल घेवचे न्ही। प्लांटाच्या फाउंडेशनाक राजेश आमदार म्हूण आसतलो। प्लांट पुराय जाय मेरेन आसतलो काय ना खबर ना। बाबुशाची जाप। आणि सोनचड्यार कोयराविलो प्रकल्पाकडेन कोयराक उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच। बेरेस्तारा फातोडेर कोयराक उजो फायर ब्रिगेडीन हाडलो आटपा। लोकांची धुरान घुसमट। खबरो विस्तारान। गोंय प्रदेश बीजेपी अध्यक्षा खातीर शुक्रारा वेंचणुकेची फॉर्मालदाद। केंद्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल गोंयान। प्रदेशाध्यक्षाक 59 जाण मतदान करतले। मुख्यमंत्री 2 मंत्री 2 खासदार मंडळाचे 36 वांगडी आणि मायनॉरिटीचे 18। दामू नाईक खंय अध्यक्ष जाल्ल्यान जमा। चड करून बिनविरोध। तानावडे म्हणटा हेरांक संद दिवंक जाय। ताचे काम जाले। 10% आमदार म्हणजे आमचे 28 हे आसा 10% 2.3 आमदार आमचे आसतले जे स्टेटीचे आता वोटिंग करतले म्हणजे वोटिंग जाले जाल्यार पण ते वोटर इलेक्टोरल कॉलेज आसपाकूच जाय। 3 आमदार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे आणि मोहित बुदिनो हे 3 जण आणि त्याच बरोबर आमचे 2 खासदार श्री सदानंद तानावडे आणि श्रीपाद नाईक हे 2 जण 54 आणि 3 57 आणि 2 59 वोटर असतात जे नेतृत्वान आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल हांची नेमणूक केल्ली आसा जांकां आमी स्वता असिस्ट करतले तांकां ह्या प्रोसेसाक आनी ते फाल्यां दनपारां गोंया येतात। पण गोंया देशभरा भितर बरेच अध्यक्ष 5 वर्सां उरूना कांय स्ट्रेटजी उरल्यो। तातूंतल्यान एक हांव आसा की म्हाका पूर्ण 5 वर्सांचो टर्म मेळ्ळो। 12 जानेवारीक म्हजो 5 वर्सां पूर्ण जाली। आनी कशें आसता पळय फायनली भारतीय जनता पार्टी ही आमची सगळ्या कार्यकर्त्यांची पार्टी आमी अशें सदोत्सान इट इज नॉट अ फॅमिली पार्टी। आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पार्टीच्या भितर नवीन नवीन हे जो कार्यकर्ते तेच त्या पोजिशनाचेर येवं जाय। कोणी तरी म्हणलें की ना तुवें बसूं जाय किंवा तुवें तसो अशें बरोबर न्ही, कारण तुवें स्पेस दुसऱ्याक क्रिएट करून दिवंक जाय। तो जर दिले कारण आज आमी पळयतात की सगळ्या मंडळांनी 45 वर्साचे भुरगे यूथ आज अध्यक्ष केले देशभरा भितर। पार्टी परत आमची यूथ पार्टी जाली न्ही। नाजाल्यार कशें जाता की इट इज अ कंटिन्यू नवीन नवीन जुने वचूं जाय, नवे भितर येवं जाय, जुन्यांनी नवें मार्गदर्शन करूं जाय जेणे करून तूं दुसऱ्याक फाटल्याक एक चान्स दिता, ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं जाय। पर्या भूमिका देवळाच्या काल्याच्या वादा उपरांत 38 जाणांचेर FIR। देवळान काल्याक 2 गटांची केस्तावां। खुर्च्यो शेवटून फातरावपाचे प्रकार। 51 जाणांक लागिल्ले, 3 जाणांक GMCंतल्यान डिस्चार्ज। एकल्याचेर उपचार चल्ल्यात।
आज दुसऱ्या दिसा खर पुलीस बंदोबस्तांत गवळण कालो जालो. परिस्थिती तणावपूर्ण पण पुलीस कंट्रोलांत शांतिकायेन चल्ला. सर आता हांगासर सिच्युएशन कशें आहा? काल जेन्ना बुधवार दीस पर्ये सत्रे हांगासर भुमिका देवस्थान जेन्ना वाद जालो, हे दोन गटां मदीं झगडी जाली, एकामेकाक मारामारी जाली, मागीर ताचे लाठी चार्ज जाली, खुबशे जाण जखमी जाले, 25 जाणां हॉस्पिटलांत हे केल्ले. ताच्या परस आयज जो काल्याचो दुसरो दीस म्हणल्यार गवळण कालो म्हणून जाता पर्ये सत्रे हांगासर, आनी तो सद्या पीसफुली चालू आसा. बट पुलीस मोठ्या प्रमाणात पुलिसांचो बंदोबस्त आसा. थंय DYSP आमचे जिवा देवी आसा, तशेंच DYSP हांगासरले परवरीचे ते आसा. सो अशा तरेन सद्या पुलीस बंदोबस्तान पर्ये सत्रे हांगासर जो काल्याचो दुसरो दीस आसा तो सध्या बरे भशेन चालू आसा, ही सद्याची म्हायती मेळटा. पण 38 जाणांची सध्या FIR केलेली आसा आनी तेंचेर इन्क्वायरी सध्या चालू जाल्ली आसा, अशी आमकां म्हायती मेळटा. स्टुडंटा खातीर रुपेश राव. बीजेपीन गेल्ल्या 8 आमदारां आड गिरीश चोडणकाराची अपात्रता याचिका हायकोर्टान भायर मारली. सभापती तवडकाराच्या निकालार शिक्को. 8 आमदार पात्र. आदी 10 आमदारां आड अपात्रता याचिकेचेर दिल्ल्या निकाला प्रमाणूच हेवूय याचिकेचो निकाल लावचो म्हूण गिरीशान मागिल्ले. आता 2/3 मर्जराचो मुद्दो घेवन गिरीश सुप्रीम कोर्टान. Again, the matter was listed today before the division bench. We had requested the court that the same can be disposed of in terms of the earlier judgment in the matter of Girish Chodankar only, which led to the last assembly issue when the same defection had taken place. Yesterday also we had requested the court that the matter can be disposed of in terms of that judgment so that we can go to the Supreme Court because already the matter is pending before the Supreme Court. Similar request we made it today. The court was pleased to dispose of the petition in terms of the earlier judgment, and accordingly the petition has been disposed of. So can we say that High Court has upheld the order of the Speaker and has disposed of the petition? Yes, the Honorable High Court has upheld the order in terms of the earlier judgment, which is binding on the division bench, and that is why we had made the request saying that you dispose of the petition in terms of the earlier judgment. That is what has been done. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी एजन्सीन स्मार्ट सिटी मिशना सकयल सुरू आशिल्ल्या सिवरेज चेंबराच्या कामा खातीर 4 पिलार ते सेंट झेवियर कपेला मेरेनचो रस्तो कांय दिसां खातीर बंद केला. 15 जानेर ते 30 जानेर हो रस्तो येरादारीक बंद आसतलो म्हूण कळवणी. आमी सध्या भाटल्यान आसा आनी भाटल्यान येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार पणजेन आमकां सध्या स्मार्ट सिटीची कामां आसा ती परत चालू जाल्ली दिश्टी पडटा. आनी काल एक स्मार्ट सिटीचो प्रेस नोट आउट जालो आनी त्या प्रेस नोटान अशें मेन्शन केल्लें आहा की 15 जानेवारी टू 30 जानेवारी पर्यंत फाटलें राम मंदिर टू 4 पिलर जंक्शन ज्या जंक्शनार सध्या आमी आसा थंय पर्यंत स्मार्ट सिटीचे काम आहा ते चालू जातले आनी ते काम जावन आसा सिवरेज चेंबराचे. हे जे काम आहा ते चालू जाल्ल्या कारणाक लागून फाटल्यान राम मंदिर टू 4 पिलर जंक्शना पर्यंत वयपी जो रूट आसा त्या रुटार सध्या फकत 2 व्हिलरींक खातीर एंट्री आसतले आनी 4 व्हिलरींक खातीर जो ह्यो रूट आहा तो बंद आसतलो. अल्टरनेट रूट आसा तो 4 व्हिलरींक खातीर प्रोवायड केल्लो आसा आनी तो म्हटल्यार मळ्यांच्यान राम मंदिरा कडेन कनेक्ट जाता तो रोड. सध्या स्मार्ट सिटीचें काम आसा तें चालू जाल्लेलें आसा आनी मात हे जे काम आसा ते टायमार सोंपतले काय ना हेजेर आमचें लक्ष आसतलें. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान साहिल मांद्रेकर. मुरगांव पालिकेचो मुखेल अधिकारी त्या पोस्टाक फिट ना. मंत्री माविनाचो आरोप. आपले विनवणे उपरांत हावजिंग बोर्डान न्यू वाडेची युनिटां रेग्युलरायज करपाक मान्यताय दिवपाचें थारायल्लें. मात सीओन खंय रिक्वेस्ट धाडलोच ना. सीओक त्या पोस्टा वेल्यान काडून उडोवचो म्हूण माविन इश्यू मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरतलो. I want to say that as far as Dabolim is concerned, we are always first in development. आमी केन्ना फाटी उरना मुचे बाबतीन. आता हे काम एक्चुअली म्युनिसिपालिटीचे कित्याक हिंगा म्युनिसिपल वर्कर रावता पूण म्युनिसिपालिटी कांय काम करना आनी हांव मुद्दम रिकॉर्डार येवपाक सोदता. आमचो जो सीओ आसा थिंगा मोस्ट इनएफिशियंट एंड इनकम्पिटंट तो कांयच काम करना. आता रेग्युलरायज करपाक हांवें बोर्ड मेंबर हाडून हिंगा दवरलेले म्हणजे आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन एंड ऑनरेबल MLA ऑफ मांद्रे मिस्टर जी तारोलकर केम with all his board members
all his MD and all officials, they agreed just send a request from the municipality to regularize whatever that can be regularized. Even this he has not been doing. He has certain reservation, then he is unfit to be there in that chair as chief officer. And I would request Honorable Chief Minister to remove him immediately, because one thing is not to do a thing, but propagating it cannot be done behind our back after agreeing. It's like making a mockery of the system. I will not allow such a thing to happen. And as mandated, as has been promised to the people here, these houses ultimately have to be regularized. The housing board is inclined to do this work, and housing boardan सांगला आम्ही करून दितले. बाबजीत आरोलकर सांगता हे जावपाकूच जाय, आम्ही करून घेया. सो हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक मीटिंग आपय हे सॉर्ट आउट करपाक लायतलो, पूण तो आजचे दिसांनी जावपाना. सो एक बरो कॉम्पिटंट ऑफिसर आमी थिंगा हाडटले. असले ऑफिसर आसल्यार म्हाका दिसता खंयचेच काम जावपाना, कित्याक हे भाशेन केलें जाल्यार सगळे पेंडींग उरतले, मागीर कितें फायदो. सो ताका लागून आमची कामां मातशें फास्ट करप आसता. कोणा पळय ती पद्दत घोस्ता येना वा तें कामूच करपाक सोदना, तेणी घरा बसपाचें. बांयगिणी प्लांट येतलोच. आमदार राजेश फळदेसाय घडये ताच्या लोकांक सांबाळूंक सोदता, मात प्लांट येतलोच मंत्री बाबूश उलयला. बांयगिणी कोयरा प्रकल्प येवंक दिवचो ना म्हूण राजेश उलयल्लो. बाबूश म्हणटा प्लांटाच्या फावंडेशनाक राजेश आमदार म्हूण आसतलो, मात प्लांट पुराय जाय मेरेन आमदार आसतलो काय ना तें खंय खबर ना. We are firm where the plant is going to come. So all this while I have been telling him the plant will be coming. He's been trying basically to see that plant doesn't come. That is, he's trying to protect his people. I have got nothing to say in that. See what I am trying to tell you. See, there are many people before he became a MLA. There were many people from the constituency who went to the court, or a residence side went to the court. This has been decided by the court also, because there was all the permissions whichever the courts had asked. The requisite permissions were already obtained and produced in front of the court. So finally it is the government that is going into this. See, finally it is going to benefit everyone. So I'm just trying to tell you this. So now, no one should get basically personal with me at least. Okay? And my thing is very clear on that decision. I am just trying to tell you, he will be there as far as for the foundation stone. But as far as the completion, I am not very sure. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. केंद्र सरकारान 8व्या वेतन आयोगाक मंजुरी दिली. केंद्र सरकाराचे कर्मचारी आणि पेन्शन लाभार्थ्यांक ताचो लाव मेळटलो. चेअरमॅन आणि 2 वांगड्यांची खंय रोखडीच नेमणूक जातली. 2016 नेमिल्लो 7वो वेतन आयोग ताची मुजत 2026 सोंपता म्हूण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवाची माहिती. गोंय रेबीज प्रोग्रामा वरवीं आतां मेरेन रस्त्यावेल्या 56,000 सुण्यांची नोंद जाल्या. सुण्यांचे लसीकरणूय चल्लां. थळाव्या हेर संस्थांनी केल्ले लसीकरणाचो आंकडो खात्याकडेन येवपाचो आसा. एनिमल हजबंड्री संचालक VP सिंग सांगता. 21वो लायफस्टॉक सेन्सेक्स खंय निमण्या पावण्यार. फुडल्या म्हयन्या मेरेन डाटा मेळटलो. रेबीज फ्री जो है प्रोग्राम जो है also through Animal Control of India, गोवा is a रेबीज फ्री स्टेट, क्योंकि stray animals, stray cattle, stray dogs are जो है are also very big problem for the state. They also made some stray dog is जो some 86,000 some more than that. They have some data. They are जो है some NGOs are giving जो है some vaccine for रेबीज फ्री to entire state. गोवा में सेंसस में 2 जिले से ही लगभग जो है 657 रूरल विलेज प्लस अर्बन वार्ड्स का डेटा 115 इन्यूमरेटर और 31 सुपरवाइजरों के माध्यम से और 2 जिला नोडल अधिकारियों से स्क्रूटनी करके क्वालिटी डेटा कलेक्ट करने का कार्य जो है 4 महीने में संपूर्ण किया जाना है. पिछले जो कल मैंने इसका रिव्यू मीटिंग लिया उसमें प्रोग्रेस काफी हद तक सही है.
कोई भी इश्यूज को डिस्कस किया गया कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, एप्लीकेशन सही से रन कर रही है, फील्ड में कोई दिक्कत आ रही है। मैंने खुद कल जाके फील्ड में मोपा के पास जाके चेक किया, ऑफलाइन में उस इन्वर्टर के कार्य को चेक करके देखा, जो समस्याएं उनकी आ रही थी उनको तुरंत ऑन स्पॉट उसको रिजॉल्व कराया गया। तो सभी जो है गोवा के जितने भी लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये सेंसस जो है जब भी हमारा इन्वर्टर आपके दरवाजे आपके घर आए तो उसको अपने जानवरों की सही जानकारी दें। क्योंकि इन्हीं जो है डेटा से आपके लिए सरकार योजनाएं बनाने के लिए ये डेटा बहुत ही लाभकारी है। सोनसड्यार कोयराविलो प्रकल्पाकडेन कोयराक उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच। फातोडेर कोयराक उजो लागलो, फायर ब्रिगेडीन उजो आटपा हाडलो। मोठ्या प्रमाणात कोयर लाशिल्ल्याचो अदमास, त्या वाठारांत आडेकडेच्या लोकांची धुरान घुसमट। फाटल्या 12 वरांत उसगांव 2 ॲक्सिडंट। राती उसरा हिट अँड रन प्रकरणात 28 वर्साचो एकलो आगताक गेलो। स्पीडीचे मोटारीन 2 व्हिलरीक मोखली, 4 व्हिलरवालो फरार। 2 व्हिलरीवेलो दुसरो धार बांदोड्या PHCत ॲडमीट। सकाळी उसगांवा आनीक एक अपघात, 2 जाणांक मार लागला। आयज तुम्ही पळयलां आसतलें की एक फॅटल एक्सिडेंट जो संजीवनी शुगरकेन फॅक्टरी कडेन जाल्लो आसा आनी तो हिट अँड रन अशें म्हणून कळटा, कारण जी मोटरसायकल आहा ती पडलेली आसा थंय आनी तो यूथ एकलो आहा तो ऑन द स्पॉट तेजी डेथ जाल्ली आसा। जाल्यार दुसरो जो आहा तेका हॉस्पिटलान ॲडमीट केल्लो आसा। काल रातचो तो कामाक वयता म्हणून गेल्लो मागीर सकाळी पयलीं म्हाका फोन येयलो तेचे एक्सिडेंट जालो म्हणून। पुलीस आसले मागीर तेंचे बॉडी मडगांव धाडला। खंय वयतालो तो कामाक? नेस्लेन। कॉल येयला सकाळी फोन येयलो म्हाका। सोंग आनी तो गेल्लो केन्ना? राती गेल्लो? राती घरा कडेन तेणें एक 11 सुमार पावता म्हणपा लागलो, तो पावना। तो लग्न जाला, बारीक एक 2 म्हयन्याचो तेका चेडो आसा। त्याच प्रमाणे हांगासर जो कुर्साकडे म्हणटा थंय आनी एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आतांच एक 10 मिनटां पयलीं। हांगासर जे आसा हे हॉटमिक्स फिक्सिंग काम चालू आसा हायवेचें, आनी जेन्ना एक लेबर कामगार जेन्ना रस्तो क्रॉस करून परत कामाक हे सायडीन येतालो तेन्ना एक मोटरसायकलीन तेजेर डॅश दिवन तेजे तकली फुटोन तेजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा आनी दोगूय इंजर्ड जाल्ले आसा। दोगांकूय आतांच आमगेल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांकां शिफ्ट केल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर उसगांवच्यान विवेक प्रभू। मयड्या रवळनाथाच्या देवळान राती चोरी, चोरांनी फंडपेटी फोडली। फंडपेटयेंत आशिल्ली कॅश चोरांनी व्हेली। फंडपेटी देवळा कडच्यान 200 मिटराचेर लॉक फोडिल्ली मेळ्ळ्या। कांय दीस फाटीं पुजा आशिल्ली तेन्ना फंडपेटी खाली केल्ली। आतां कितले पयशे आशिल्ले ताचो खंय अदमास ना। पुलीस चौकशी करतात। म्हजें नांव निखील। हांव एवरीडे मॉर्निंग सकाळी 3 हांगा पास जाता तेन्ना एवरीडे हांव वयतालो वनबारान वयता घरा आमच्या रावन देवूळ आमच्या हांगासर। तेन्ना हांव चॅक करता लॉक आमच्या घराक हाडलेले। हे म्हाका दिसता हांव गेल्या उपरांत फाटल्यान कोणी फंडपेटी आमची फोडल्या आनी हांव ऑलमोस्ट 200 मिटर हांगा ब्रीज आहा तर ब्रिजा कडेन उडयल्या फोडल्या आमी। सकाळी आमकां आमी चॅक करता जाल्यार हांगा सगळें सोदता जाल्यार कोण मला आमची फंडपेटी ते ब्रिजार सगळें उडयल्ली आहा थंयसर आहा ती। तेन्ना त्या प्रमाणे आमी पुलिसाक इन्फॉर्म केल्ले आहा, तेन्ना मिडिया येयल्ल्या त्या प्रमाणे कितें ह्या बी आसतले कितके पयशे बी तशें कितें आसतले भितर बी अशें कितें? फाटींच तेंच्यांनी ती हे केल्ली म्हणजे पुजा जाल्ली फाटल्यान आनी तेन्ना तेंच्यांनी ती चॅक केल्ली थोडे कितें आसतले सर पयशे भितर। तर आमी आमची केल्ली थोडे पयशे आसा हाडले दिसता ते म्हाका खबर ना कितले हाडल्या पयशे। लॉक फोडला तेणी? हय लॉक फोडला, लॉक व्हरून थंय उडयल्ले आहा। लॉक आहा पळय, रॉड आहा थिंगा मेळ्ळा आमकां, रॉडूय आहा थंयसर। तो पळय CCTV आमी चॅक करता कोण आहा तो कित्याक आमकां फाटले। बुलेटिन इतल्यार सोंपता। हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार। फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार। कीप वॉचिंग प्रुडंट। नमस्कार।